स्टँड आहे तेच टॅक्सी स्टँडा वयले आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर आपयले कित्याक आमी चोयलां की जे एज्युकेशन चलतालें मोपा एअरपोर्टाचेर दॅट एज्युकेशन हॅज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ तें एज्युकेशन कंटिन्यू आहा आनी तें कंटिन्यू उरतलें आनी आमगे जे सगळे स्टँड आहाय ते हे एज्युकेशनाक सपोर्ट करताय. आय ऑल्सो सपोर्ट बिकॉज द लास्ट मेन पॉयंट जो आहा जो टॅक्सी काउंटर जो आहा गोवा मायल्साचो जो मोपार एअरपोर्टा भितर आहा तो थिंगाचो काडून उडोवपा म्हूण लास्ट मेन डिमांड आहा तो डिमांड फुलफील जालो ना. प्लस जे फर्स्ट टू 5 पॉइंट्स आसले डिमांडाचे तेजे रिटर्न एश्युरन्स कांय ना की बाबा ते जातले आनी केन्ना जातो म्हणून. सो हेका लागून दॅट दी एंटायर प्रोसेस लुक्स लायक इज जस्ट अ गिमिक दिसतो एक ब्लफ आसलो. सो हे ब्लफा आमी फसोस न्हू म्हणून कित्याक एक स्टेटमेंट येयलो चीफ मिनिस्टरालो की सगळे आमदारांक घेवन असेंब्ली चलता आसतना की सगळे आमदार एग्री जाले की एप बेजाचेर वचपा जाय म्हणून. सो आय वूड लायक टू एक्सप्रेस माय सेल्फ आम्ही काहीच एग्री झालो नाही. मायकल लोबोनी एक स्टेटमेंट काढला 2-3 दीस पयलो की वी वर जस्ट कॉल्ड फॉर अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन. देर वॉज नो डिस्कशन एज सॉर्ट की बाबा की एप बेजाचेर वचपा जाय एंड देर वॉज नो एग्रीमेंट मेड बाय एनी ऑफ द एमएलएज हू वर प्रेजेंट. सो आय वूड लायक टू क्लियरिफाय माय सेल्फ हें आमचे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक क्लियरिफाय केलें. तेच भाशेन आज हांव याद करूं सोदता सरकाराक की आर्टिकल 19(1)(g of the Indian Constitution talks about right to practice an occupation of their own choice. म्हणजे आमगे टॅक्सीकार भावांक तेंगे रायट आहा तेंगे ऑक्युपेशन प्रॅक्टिस करपाक आनी सरकारान जोरी तोरी 19(1)(g वाचील जाल्यार सरकार डज नॉट हॅव द पावर की आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरांक एक तुमचे एपाचेर वच म्हणून फोर्स करपाक जायना. बिकॉज आमकां आर्टिकल लागता एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल्सो बाउंड टू दिस आर्टिकल. एवरीबडी हॅज द रायट टू कॅरी आउट देअर ऑक्युपेशन. सो म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी पुश करूं सिधीपणा की हे एपार वचपा जाय म्हणून आनी एपाची करपा जाय म्हणून प्रोसेस जरी तर सॉर्ट आउट करपा जाय जाल्यार इलिगल गोवा मायल्स जे आज पिकअप करताय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली आसतना आमी इलिगल पिकअप हे तेंगें क्रॅकडावन केल्लें आहा. परवा इगोटी मुखार टॅक्सी येयल्ल्यो पार्क केल्ल्यो गोवा मायल्साच्यो आमी तेंगे हेड ऑफिसाक कॉल करून तेंगे कॉल करून हे सगळे व्हिडिओचेर दाखयलो आहा. आमी तुगे बुलढाणाकूय धरलें हेर मिडियाकूय दिल्लें आनी हे सगळे मिडिया आमी दाखोवन एक्सपोज केल्ले आहा लास्ट असेंब्ली आसतना. सो इलिगल पिकअप ऑफ गोवा मायल्स इज टू स्टॉप. आमी आज फायनली डिसायड केलां की आज तरी हेज्या मुखार गोवा मायल्स जरी तरी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले वी वील एन्श्योर दॅट दे आर नॉट अलाउड टू पार्क देअर व्हेकल्स एनीवेअर इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक जरी तरी ते इलिगल पार्क केले जाल्यार ते इलिगल पिकअप करूं शकता ना जाल्यार तेंक कॅशे ते रेंजी येवपा नाय आनी तेंक इलिगल हे पिकअप करपाक आमी दिवपा नाय. तेच भाशेन वी स्टँड बाय आवर रायट्स एज पर आर्टिकल 19(1)(g आनी आमी ह्या सरकाराक मागताय जे भाशेन तुमी जरी तरी रिव्हर नॅशनलायज केले सगळे तुमी नॅशनलायज केले पूण टॅक्सी धंदो नॅशनलायज केलो ना आनी जे पर्यंत तुमी टॅक्सी धंदो नॅशनलायज तुमी केलो ना तेन्ना पासून तुमच्यांनी आमकां सांगो जायना आनी की हो एपाचेर तुमी रजिस्टर जाल्यार हे करूं यू कॅनॉट डू. सो वी स्टँड बाय आवर रायट्स आनी वी हॅव एड्युकेटेड आवर बॉयज टुडे that what we should do when Goa Miles come. We have decided to send a letter to the RTO office, to the local PI, to the traffic cell, to everybody, keeping them alert that season is supposed to start and Goa Miles illegal pickup has to be stopped. जे आमगेले सीएम आमी सांगितलां आमगे एमएलए एग्री येताले न्हू सगळे की आमी एपा एग्रिगेटरा जॉइन जावपाक रेडी आसले. आमी केन्नाय ताका सांगलो ना वो आमी केन्नाय एग्री जाले नाय एपा जॉइन जावपाक. हे इलिगल पॉयंट बिजनेस चलता गोवा मायल्साचें आमकां ड्रॉपा केन्नाय आडायनाय. ते सांगताय थर्ड पार्टी आमी ड्रॉपाचे कुण्याक आडायताय ड्रॉप खंयचेय गाडी आडायनाय. वो इवन जायते कडेन आमगे बस चलताय आनी लेटर घेवन गव्हर्मेंट व्हेकल येताय तांकां आमी केन्ना आडायले. ओन्ली हे गोवा मायल्स पळय आहाय ते सगळे इलिगल धंदे कोताय हिंगा आनी ते हिंगा काय न्हू गोंयकार काय न्हू सारखे ऑरिजिनल. थोडे म्हणटा आमी केपेंचे केपेन जाल्यार तुमी केपें आमी कित्याक पाळी मानाय. आमगे हॉटेलान हिंग साऊथ गोवा कित्याक हिंगा कोस्टल बेल्टा कित्याक येताय तिन्या तुमगे बिजनेस करे तुमगे लोकल आमी लोकल हांव व्हरताचो जी हॉटेलां आहाय ते सावंड
पोल्युशन, डस्ट पोल्युशन, जितले पोल्युशन आहा ते आम सफर जाताय, तुम्ही जायनाय, तुम सुसेगाद आसताय थिंगा. आमगे MLA लो सदां आमक सपोर्ट आहा आनी तांकां पुलीस चड सपोर्ट कोताय. आम तो गाडयो आडायल जाल्यार पुलिसेन तेंगे गाडी सोडाय. हांव मागोता आमगे MLA ताईं हेजे तुवें केसलें जाल्यार एक्शन घेवन तुगे स्वता सपोर्ट आहा आनी हेज्या मुखार तूं आमकां सपोर्ट कोतलो आनी आमगे सगळीं मान्य घेत आमगे प्रॉब्लेम आहाय ती सुटावें कोत्तलो म्हूण आमी आशेन रावता. देव बरें करूं. हम सगळे टॅक्सीकारांक एक मोठे भाशेन प्रोपोगंडा केलो की आम वायट, बट इट्स नॉट लायक दॅट. So over the years, the system has failed to put in place. And all of a sudden, we cannot say that we are wrong. It takes time to put something in line. Not them by Goa Miles. Now, Goa Miles government has given them a counter at the airport. And app-based taxi does not require a counter. You put as many holdings as you want, do as much as advertisement you want. Why did we need a counter? Today, we all stand in support with the boys from Pernem. Because they are the local people, they have lost their land over there, they have their right over there. They were told that they would be given employment on the promise of development of Pernem. त्यांकां जर तर sideline केलें जाल्यार मागीर कितें? Is it one way better for them also to understand that this is the same government which gets elected over there, and this is for them only they have to come down on the road to get their points through. ओके, हांव आख्खे गोंयच लोकांक आज एक क्लॅरिफिकेशन दिता. कित्याक जायत पाटी आमी जेन्ना इन फेवर ऑफ टॅक्सी ड्रायव्हर्स उलयताय, हांव जायत कमेंट चोयता, जायत भाशेन वेगळेचे भाशेन हें करता, म्हाकाय जायत फोन येताय. पूण आज एक गोंयकारांक एक क्लॅरिटी दिवपाक, गोवा मायल्सांक तुमगे घराक वचोन तुमकां मडगांव वचपाक, तुमकां दोतोरा बरी वचपाक गोवा मायल्स सवाय म्हणटाय न्हू, ते सवाय टॅक्सी एग्रिगेटराक तुमकां मडगांव पावोवपाक, तुमकां पणजे पावोवपाक कोण आडायना. सगळे गोंयकारांनी गोवा मायल्स यूज करचे. आम कांयच म्हणय, आम फकत कितें म्हणटाय, हे ट्रेडिशनल बिझनेस जे हॉटेलाको आहा, हॉटेलाको जावं सेंट रिजिजा कडेन समज एक 30 गाडी आहे, हॉलिडे इना कडेन 30 गाडी आहे, हे जे हॉटेलाचो बिझनेस वयता, विच इज हार्डली नॉट इवन 10% ऑफ द एंटायर गोवाज बिझनेस. हे हॉटेला बिझनेस जे आहा, जे आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर आहे भायल्यान तेमकोचे, रेस्ट आख्खे गोंयकारांक गोवा मायल्सान भोंवडायचे आनी आख्खे गोंयकारांनी गोवा मायल्स यूज करचे. सवाय भितर जण एकल्या गोंयकाराक जरी तरी सवाय जाईल आनी हे युजा करचे, कित्याक इट इज चीप म्हूण दिसत जाल्यार. बट द होल आयडिया इज आमगे आहाय तेंकांय बंद करपा जाय. ते न्यू येयल्याय, इलिगली येयल्याय, इलिगली ते गोंय येयल्याय, इलिगली तेंगे एप्लिकेशन पास जालां, इलिगली तेंका परमिशन दिला, हे सगळे जाणा आसतनाय आमी म्हणटाय तुमी बंद कोताय कोराय. बट द होल ऑफ गोवा इज देर. लीव द टॅक्सी स्टँड्स. टॅक्सी स्टँड्स बिझनेस जे इज अ ट्रेडिशनल पॅटर्न. तुमकां जरी तर ते मॉडिफाय करपा जाय, तुमकां जर तरी हेर कितें करपा जाय तेजेर डिस्कशन करुया. बट गोवा मायल्स इज अलाउड टू गो एंड पिक अप ऑल ओवर गोवा एंड डू ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ लोकल गोवन्स. खंय हॉस्पिटलां वचपाक, पणजे वचपाक, मामलादारां वचपाक, हे सगळीं काम करपाक गोवा मायल्स तुमी उजा कराय. गोंयकारांनी उजा करचे. आमगे भुरग्यांक कोणा प्रॉब्लेम ना, सारकें न्हू, आमगे भुरग्यांक प्रॉब्लेम ना. पूण आमगे हॉटेलांक जो धंदा तो हेंक सांबाळ करुया. सो 90% ऑफ गोवा बिझनेस इज फॉर द एग्रिगेटर्स. 10% let us retain it in the same way how traditionally we have been doing. ट्रेडिशनली आमको मोटरसायकल पायलट आहे, मारिया हॉलाको पायलट आहे. आज गोरे संसार कितें जाय, मुखार ड्रोन येवपाय आसलोले मुजे. सो मुखार ड्रोन येयले म्हणटरी आमी ते पायलटांक काडले ना, त्या पायलटांकूय तो स्कोप दिवपाक जाय, तेंका दवरूंक जाय. हें जावना आमगे कल्चर. आमी सगळ्यांक घेवन प्रोग्रेसीव गोवा म्हणून आमी मुखार सगळे विकसीत भारत, विकसीत गोंय म्हणटाय. आमी जर तरी हे आहाय तेंका जर तरी हाटल्यान दवरले आनी दांबून दवरले आनी भायर मारले जाल्यार विकसीत कशें जातले. सो विकसीत म्हणटरी वी ऑल्सो हॅव टू प्रोग्रेस. We have to develop, keeping into mind the existing stakeholders. The main idea was to give a clarity. हे पेरणे जेन्ना जाल तेन्ना सगळे तेय वयताले थिंगा आनी क्लॅरिटी मेळना. तितून सीएमान एक गोल मान गेलो की सगळे आमदार आहले म्हणून. सो ते क्लियर करपाक सगळ्यांक आपयल्ले. प्लस आतां सीझन कॉमेस जावपाक आहा.
निमाण करे ताकेत मान ऑक्टोबर कॉमर्स जाल म्हणटरी सगळ्यांक गडबड करून फायद ना. वी हॅव 1 month ऑफ सेप्टेंबर टू गो अहेड. कितकोन करूं जाय, कितकोन आमी आरटीओ इन्वॉल्व करपा जाय, कितकोन PII इन्वॉल्व करपा जाय, कितकोन इलिगल गोवा मायल्स पिकअप तें बंद करपाक एक क्लॅरिटी दिवपाक ही आमी मागलेली. इलिगल पिकअप करपाक दिवपा न्हय. म्हणजे आमी गोवा मायल्साक इलिगली आमगे हॉटलाचो पिकअप करपाक दिवपा न्हय. कित्याक जरी तरी त्या हॉटलाक 1.5 किलोमिटर रेडियसाक थांबोवन रावूं नाही जाल्यार तांकां एपाचेर तांकां गिराक येना. सो 1.5 किलोमिटर समज ते रावले दॅट मीन्स इलिगली रावलो हाय आनी इलिगली रावल म्हूण हॉटलाक कोण रावले ते गेस्टांक तांकां दिसती पडले. सो हें जरी तो दिसती पडटा बिकॉज दे आर इलिगल. सो इलिगल पिकअप वी वील नॉट अलाव बिकॉज इट इज अगेन्स्ट द लॉ. यू कॅनॉट डू इलिगल पिकअप. आनी ते स्टेशन कोताय जाल्यार देखून ते मेफसाको रावंक जाय. तेंगे पळय ऑफिस आहा न्हू तेका वचून रावंक जाय. आमगे एरिया रावंक जायना. एप बेज म्हणलो कितें, एप बेज म्हणलो तें भोंवत रावपाचें. आमगे एको रावपा न्हू हॉटेलांको येवन रावपा न्हू. चोयल्यान ते दादागिरी कोताय केसली चड दादागिरी.